तरुण तेजपाल प्रकरणात हायकोर्टात नोंदयिल्लें निरीक्षण. पीडित चलयेची साक्ष सुसंगत आणि विश्वास बसपासारखी आशिल्ली. चलयेन दिल्ले साक्षीक तिचे सहकारी जोडीदार आणि आवयन केल्ल्या खुलाशांची तशेंच इमेलाची पुष्टी आशिल्ली. लिफ्टीच्या भितर कॅमेरा नाशिल्लो, मात हॉटेलाच्या सीसीटीव्ही फुटेजीन तेजपाल आणि पीडित चली दोगांय त्याच सुवातेर आशिल्ल्याचें सिद्ध जालां. लिफ्टीच्या दाराचे बाबतीत डिफेन्सान केल्लो दावो कोर्टान भायर आयलो. लिफ्टीची बटनां मारून दारां बंद दवरप तेजपालाक शक्य आशिल्लें. लैंगीक संबंधा खातीर केल्लो यत्न आनी विश्वासघाता खातीर माफीची याचना करपी ईमेल बळजबरीन धाडिल्ल्याचो युक्तिवाद कोर्टान भायर मारलो. जर कितें घडूकच नाशिल्लें जाल्यार एका सुज्ञ आनी खास करून एडिटर इन चीफ सारकिल्या पदाचेर काम करपी तेजपाला सारकिल्या व्यक्तीन माफी मागप अशक्य म्हणून कोर्टाचें निरीक्षण. पीडित चलयेन नोकरी सोडटना मेळपी अर्थीक पॅकेज वा तेजपालाक फटेच्या प्रकरणात आडकोवपाचो यत्न केल्ल्याचो दावो कोर्टान भायर आयलो. चलयेन कायदेतज्ञ आनी इश्टा वांगडा सेव्हरन्स पॅकेजी विशीं केल्ली चर्चा ही कामाच्या सुवातेर जाल्ली छळणूक तशेंच नोकरी आनी पोट भरपाचें साधन वगडायल्या उपरांतची स्वाभावीक प्रतिक्रिया आशिल्ल्याचें कोर्टान म्हटलां. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.